आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाज आणि गुटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन असतात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हेका लागून आज जशें आमचे विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक ST सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची. गुटा संघटना ही सुद्दां जे आतां निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना. आमचे खूब अशी कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले. अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नदरेर हाडटाले. खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स द ओन्ली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल. तेव्हा स्टॉप जाल्लें आसा. वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते. मराठा जे निर्बंध हाडप हे तुमकां एक कारस्थानाचो एक भाग दिसता. 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो पळयात. 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्लेनरी आनी उलयले म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त जालें करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयले म्हणून काडलो. काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केले काही घटकांनी काही भावांनी ते ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके, इन्क्वायरी. पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि एक आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोन्ही हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. त्यो 3 घटना कितें सांगता हो कारस्थानाचो भाग काय म्हणटा? हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी सुद्दां इलेक्शन पळय जाल्ले पळय एक मिनिट. सरकाराक कितें ब्लेम करता? इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी कोर्टांत आहा ते कोर्ट मॅटर्स इट्स नॉट ए कोर्ट इज डिफरंट आसा बट दिस इज द ऑफिसर ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीड अप जावपा लागून अशें वाटलें सरकार आसा. कोण सरकार आसा ते आमी फायंड आउट करपाक तुमी फायंड आउट करपाक. तुमकां कितें दिसता काय म्हणटा? तुमकां कितें दिसता? कितें दिसता? आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां कोण ते आमी सोदतात जाल्यार ते शेडयन सरकारान भितरले तुमी आतां ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा. तेजेर दबाव घातलो. ताजे दबाव घातला आतां सोदपाक जाय न्ही. तो फायंड आउट हू इज द बिहायंड. ताका मातशें एकूच हे तुमी तें नांव सोदलें म्हणटा तें मातशें पळोवंक कितें जालें पळय जे आतां एक मिनिट. ओरिजिनल जे आमचे ड्राफ्ट आसले ते UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स. आनीक एक जाली बरें. ना आमी हे फॉर्म केले आनी सगळे तालुक्याचे मिटींग जाल्यो. ओरिजिनल आपले UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आसले पळय. दीस इज द हे आमचे ओरिजिनल. पण हे जे नांव पळय युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आमचे कोण म्हणटा अलायन्स आनी कितें केलें वयतलें ओरिजिनल अशें आसलें. आनी हेजे प्रमाणे आमी कितलेशे मिटींग जाल्यो आनी जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करपाक गेले त्याच नांवाचें ऑर्गनायजेशन रजिस्टर्ड जालें. हें 2004 खबर. हें सुद्दां जावचे पयलीं आमचे आयचे उठाव जावचे पयलीं आमी 34 डिमांड आमी ते ताका लागून तुमकां आनीक एक वाडोवची पडली. वाडोवचे पडले आनी ते रजिस्टर केलं आनी ते रजिस्टर करपाक 14 लोक आसात. ओके. Yes, yes. That I know. आम्हाला काय हवं पहिलं? decision of this inspector That is that legal matter. That legal matter. All procedure is going on. प्रकाश बाबू तुम्ही म्हणतात की 14 जणांची संघटना ही आमची सोसायटी. हांव सांगना. It is a registered. हांव कशें म्हणना हांव सांगता आनीक तुजो प्रश्न आसा. तुमचो जे स्पेशल सेक्रेटरी उदय गांवकार हाणें फुटाचे कितें हे घाला संघर्ष तातूंत भितर एक हे आसा की ताणें ही संघटना 8 संस्था एकठांय येवन केल्ली आसा म्हणून तें बरोवन दवरलें. कोण करता? ना रजिस्टर्ड केल्लें म्हण आतां हें आठ संघटना एसोसिएट जालो म्हणटा. पळय आतां एक रायटर यू आर ऑल्सो ए रायटर. रायटराचें म्हणणें कितें आसा आनी गव्हर्मेंटाचें रजिस्ट्रेशन दे आर 2 डिफरंट इश्यूज. सी रायटराक कोण बरोवपा आसा ताका तुमी आतां इतलें बरयता इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन. सो तो मिसलीड जाला. आनी पळय समजा पयलीं आमी जे फॉर्म करता आसतना चळवळ म्हणून आमी एकट्यान आयले बरोबर आसा. बट रजिस्टर करता आसतना रजिस्टर इज अ ऑथेंटीक डॉक्युमेंट.
That's okay. So that means it is not registered, UTA is not, आज हम परत repeat करता हूँ, UTA is not registered with the names of the association. Clear? It is registered with the 14 names of the individual. तर काय फक्त उठाणच स्पॉन्सर केला जाता. उटा स्पॉन्सर म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें केला उटा कार्यकर्त्यांनी उटा कडेन लक्षांत दवरत उटा कडेन म्हणटा तशें कोणा व्हडले पोटले आसा अशें ना. उटा म्हणल्यार तूं आनी हांव वी आर कंट्रिब्युटिंग एवरी प्रोग्राम जो करता कोण कोण आपल्या बसा आज सुद्दां न्ही कोण आपल्या च्या सुद्दां करता आमच्या ऑर्गनायझेशना कडेन पयशेच ना पण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्पॉन्सर करून बरोबर आसा डॉक्टर उदय गांवकरा पुस्तक बरोवपाक लायक कित्याक इतिहासाचो साहित्य पूण जेन्ना एक रायटर बरयता ओरिजिनल आयडिया आमी एकट्यान जावचे आसता बट इट इज नॉट रजिस्ट्रेशन इंडिविज्युअल दॅट इज क्लियर आनी सो दीस इज द मायट बी दीस असोसिएशन ह्या असोसिएशना 8 संस्था आसपाक शकता दॅट वी हॅव टू फायंड आउट की जाल्यार रजिस्टर्ड अशेंच ऑगस्ट म्हयने केन्ना जाला नाव तुम्ही बरें केलें ह्या 3 असोसिएशना ह्या नांवान रजिस्टर जाला काय ना वी हॅव टू फायंड आउट कित्याक मातसो टायम जाय कोणते काढणं आलं किती करतात लॉट ऑफ ऑप्शन न्ही किती ऑप्शन समजा सिकींग द knocking the door of the other court. तुम्ही अपील बी करपाक सोदता काय कितें आमी we are taking आमी एडवोकेटाचो एडवायस घेता Commissioner was सरकार government is behind. You are part of this government. Since you are See, who is a part of the government? UTA is not a part of the government. UTA is not No, You are the part of the ruling party. See, you are not come here as UTA. You are come as Prakash Patel, who I think is a member of the BJP. What do you have to say on that? so far I was a member, now I am not an active member. You will But you are a resign from member, BJP. Not resign. Why resign? See, Will you resign from BJP? if there is no member, see there is a procedure of every party to a membership. तुमच्यावर अन्याय झाला या सरकारात या पक्षाबरोबर राहतो का म्हणता You still continue with this See, party. association वेगळे आणि party आम्ही वेगळे. प्रकाश वेळीत पण Prakash Patel. टाकलं. No, not Prakash Time will Patel. tell. Time will tell. आणि सेकंड विश्वासाचा एक प्रश्न होता माझा विश्वास म्हणला की आम्ही सगळे आतोपातल्या म्हणून आमच्या अन्याय जाता सांगता लागलो तुम्ही त्यांना सांगताले की आमच्या अन्याय बीजेपी केला बीजेपी वोट मानना काय सांगताले होय गांवां वचून ह्या सरकारान जे आज आमचे कितें अन्याय जाला आनी आमकां रजिस्ट्रान बाबा कशे पद्दतीन ऑर्डर बाबा पास केल्या ते आमी लोकां फुडें दवरतले आनी लोक कशे आमकां प्रश्न करतले ते पद्दतीन आमी जागो दितले आव्हान करतले का म्हणटा हो सरकार आमच्या बरोबर ना आका उडया म्हणून ना तो आमचो विशय जालो समाजा कडेन आसा आनी समाजाची कशी प्रतिक्रिया आसा त्या पद्दतीन सगळे फुडले आमचे कार्यकर्त्या कडेन आमी पावयतात सगळ्याचे आमदार येतात तुमगेले सरकारांतले तांकां कशें तांचें काम तांकां करून दिलो ते आयकत जाल्यार लोक कितें आयकतात पण ते आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा आम्ही लोकां फुडें वयतले आमी लोकां कडेन वयतले आमचे कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केल्या कशें आमचे खर्चीकरण हें आमी लोकां कडेन Commissioner, पावयता much दिसता की या फ्रायडे सान जाऊ ना फ्रायडे सान फ्रायडे थर्सडे ऑर्डर आयले दोन ऑर्डर विदिन 1 week. It is a week. See, So all these issues have been pending over the years. So तुम्ही इतले किती आवाज काढू ना because you are part of BJP. Now, why What now? exactly is that? No. Why now? Why you After are this coming now order? again? ऐका. After this order. Yeah. आवाज काढणं म्हणून आय थिंक यू आर विटनेस 25,000चे आमी गॅदरींग केल्लें इट वॉज नॉट ओन्ली गॅदरींग वी वेंट टू एवरी वाडा प्रत्येक वाड्याचेर आमी गेला मग गेले ते बरे 20 months परत. हे क्वेश्चन तुमका केन्ना येवं ना ना. सांगपाक. आमी अरे सदांच येता मरे वी आर ऑलवेज ना तुमगे कितें इलेक्शनात जर ही जर ऑर्डर सरकारान काडली जाल्यार तुमी सरकारा बरोबर सामके नाचोन आसतले परत मागीर कितें फायदो जालो तुमी आमच्या फुडें तुमी आमची खाना जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणपाक उरल्या तुम्ही तुमी सांगितले की आमकां गॅरंटी आसा बीजेपी आमकां पॉलिटिकल होय. रिलेशन दितले म्हणून आता तुम्ही आनी सगळी डिमांड काबार जाली म्हणल्यार तुमी अजूनही आमकां गॅरंटी आसा दितले. आमी म्हणल्यार 6 म्हयन्या भितर आमकां दिवची म्हणलें न्ही खूच गव्हर्मेंट इज देर ते दिनात गव्हर्मेंट कोणाचें तुम्ही आसा last time- 6 म्हयन्या भितर दिलना तेच काय आमच्या बरें आता 2027 जर रिजर्वेशन दिलना जाल्यार कितें आसता तुमगे मुखाल्लें फुडले त्या 6 म्हयन्यांतलो पळया सगळ्यांना तुमकां अशें दिसना की ह्यो डिमांड मान्य जावपा खातीर न जावपा खातीर तुम्ही एक पार्ट आशिल्लो सो थोडो दोश तुमकां येता तुमकां कितें जालें सांग मरे तूं त्या सरकाराक मंत्री आशिल्लो त्या सरकाराक Minister जाल्लो. उपाध्यक्ष आशिल्लो पक्षाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार सुद्दां आमी आज जे पार्लिमेंटाक पावला दॅट इज द फ्रूट ऑफ आवर
ते गुडविल जे आज पार्लिमेंटात पावला 2024 ऑगस्टात तरी फाटल्यान उठाची शक्ती ह्या गव्हर्मेंटाक प्रेशर करपाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अंडीचे स्टाफ पर्यंत सुद्दां वचपाचें इट इज आवर कंट्रिब्युशन आमी सांगपाक शकता बट पास जालो तो यू कॅनॉट थंय वचून सांगपाक पार्लिमेंटान आमकां वचपाक मेळना न्हू रे इवन तुम्ही आयकत जा पळयात कोणता आमचो MP मिरिया तो फुटला तो हेज रेज हिज वॉयस आमी ताका मेळ्ळे ताणें आवाज काडलो सगळे MPक म्हाका मेळ्ळे आनी इट वॉज जस्ट 5 मिनिट्स नासलो त्या पास जावपाक असं मेळटलें दिसता तुमकां आमकां गॅरंटी आसा BJP दिसची सरकार BJPचे असणार रे सरकार कोणाक दुसरे आसा ते आताच BJP गिरनाला उडयतले काय म्हणटा सरकाराक ते? आता त्या सरकाराक कोणते घातले म्हणतात हे गिरनाला सरकाराक उडयतले या कशी उडोवपाक शकता वोट म्हणटा संजय तुम्ही कशी नाही रे पार्लिमेंटात ते गोंयांत गोंयांत काय मिळते काय मिळते वेलकम बॅक अगेन आयच्या हे प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे तमाम गोंयचे एसटीचे लिडर आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आसात आमचे त्याच बरोबर आमचे सगळे पत्रकार भाव मिडिया आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचे उद्दिश्ट जो आमचे प्रकाश सर जे आसात मोठे आमचे ह्या समाजाचे लिडर खूब अनुभवी आसात तुमचे मुखार दवरना की जो आयज गोंयांत ट्रायबल लोकांचेर कसो पद्दती अन्याय जाता कशा पद्दतीन ह्या ट्रायबल लोकांक चिड्डून माड्डून दवरतात आनी ह्या गोंय राज्या भितर जी उटा जी संघटना आसात त्याच बरोबर गोमंतक गौड मराठा समाज ही मोठ्यांतली मोठी संघटना आनी गोंयांतली ही जुन्यांतली जुनी संस्था ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज जी आसात ह्या संघटनेन संपूर्ण गोंयांत आदिवासी लोकांक उलो मारलेलो आनी सांगलेले भवानो आमी सगळे एका बॅनरा खाली आमी उबे रावया सगळे गोंयचे आदिवासी समाज एका बॅनरा फुडें आमी एकटे राव न्याय हक्का खातीर झगडया झगडपाक आमी तेको आमच्या समाज बांधवांक दिवचे अशा उद्दिश्टान ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजाक तो आयज जे गोंयच्या सरकारान तो दबावपाचो प्रयत्न चालू आसा तेका गोंयचो आदिवासी समाज बळी पडचे ना आयज गोमंतक गौड मराठा समाज 1962 स्थापन जाल्लो समाज आमच्या जाणटेल्यांनी बुजुर्गांनी आदलो संस्थापक कृष्णा रघु बांदोडकर हे आमदार आशिल्लो त्या कमकुवत समाजाचो विचार केलो आणि एक गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान 1962 स्थापन केली 63 वर्सां ह्या समाजाक आयज स्थापन जाल्ले जाली कितलेशे लिडरांनी त्याग केलो ह्या समाजा खातीर कितलेशे लिडरांनी हाल कश्ट केली आपल्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर पूण आयज दुःख दिसता वायट दिसता ह्या समाजाक घडयले लिडर तयार केले ऑफिसर तयार केले तितूंतले काही मनीस जे हातीच्या बोटाचे मेजपास सारखे मनीस जे आसात ते समाजाच्या विरोधात रजिस्ट्रान कंप्लेंट करपाक गेले कोर्टान गेले शंकर गांवकर जो ऑफिसर म्हणटा आपूण स्वता गोविंद शिरोडकर
रवींद्र गांवकर, रवींद्र वेळी प्रेमानंद गांवकर, प्रेमानंद गावडे असे मोजकेच मनीस ज्यांच्यानी समाजाचे काय केले ना, त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन काय ना, अशा मनशांनी खाली व्हॉट्सअपाचेर जी मेसेज येती त्या मेसेजी आधाराचेर तुम्ही रजिस्टरान बसून तुम्ही कंप्लेंट करतात. आणि भाऊ हांव इतल्याच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आयज रजिस्ट्रान ऑर्डर काडल्यात कितें म्हणून जो आयज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज जो आयज कष्ट करून आपली वेदभर खळगी भरता, अशा मनशाचेर पोटार हांच्यांनी गोंयच्या सरकारान लात मारल्यात, पोटार पांयो दवरलो. आमच्या ऑर्डरी कितें म्हणटा खबर आसा की गोमंतक गौड मराठा समाजान सर्टिफिकेट इश्यू करचे न्हू, समाजाचो दाखलो दिवचो न्हू, समाजाच्या नांवान बॅनर लावचो न्हू, समाजाचो लोगो जो आसा तो वापरचो न्हू. आणि आमच्या ह्या नांवान गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नांवान सभाय घेवचे न्हू, बैठका घेवचे न्हू, अशा पद्धती निर्बंध घातलेले आसा या गोंयच्या सरकारान. आणि या गोंयच्या सरकारान रजिस्ट्रार डायरेक्शन दिल्ले आसा की त्या समाजाक ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करचो. म्हणून हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, येदो व्हडलो समाज जो आसा 1962 स्थापन केल्लो, जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी समाज स्थापन केल्लो, आज त्या समाजात सरकाराची सुवादी सोपयता, सरकाराची सुवादी दवरला. या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर ज्यो आमी सर्टिफिकेट दिताल्यो त्यो आतां सर्टिफिकेट कोण दितले, कोणा कडच्यान घेतले? ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसा, गोंयच्या सरकाराक पावर आसा ह्या समाजाच्या मनशाक ह्या भुरग्याक स्कॉलरशिप घेवपा खातीर, शिक्षणा खातीर, ऍडमिशन घेवपा खातीर हे सर्टिफिकेट दिवंक शकतले. म्हणजे ह्या सरकारान जो येणारा आमचो समाजाचो भावी पिढी जी आसा त्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर आमचे भुरगे जगतात, शिकतात, आज धडपडटा वेगवेगळ्या खळगी खातीर त्या पोटाचेर सुद्दां हेंच्यानी आळ घातलो. आनी गोंयचें सरकार ह्या समाजाचे कितले बरें करपाक सोदता हे तुमकां सगळ्यांक जेंय खबर आसा. ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठा संघटना ह्यो गोंयांतली मोठी संघटना. आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करचे म्हणून ऑर्डर केल्यात आणि अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. ह्या सरकाराचे पांय पयशी माती जी आसा ती खळखळ्या गोंयचो मुख्यमंत्री असो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदतां की आयज जो आयज ह्या समाजाक आघात जाला तो आघात सहजपणे आमी पचोवन घेवचे ना. हांव संपूर्ण गोंयच्या आदिवासी समाजाक बांदवाक उलो मारता आणि तमाम आमचे गोंयचे आमचे एसटी समाजाचे लिडर जे आसात तांकांय उलो मारतात की येणाऱ्या काळान आमचे कार्य जे आसात ते नेटान चालू उरतले. आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले. आणि जे जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे जे आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माड्डुबाचो प्रयत्न जे सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत, तालुक्यात पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले. आणि सत्य कितें आसा पळय ते लोकां बरें समाजा फुडें दवरतले. आणि येणाऱ्या काळात जे आमचे वेगळे ट्रायबल लिडर जे आसात ते लिडरांनी प्रतिज्ञा घेतली आसा की 2027 येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडणुकीक ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आसा, सरकार गोंया भितर गोंयचो मुख्यमंत्री बाजा फोडटा
आणि गोंयच्या आदिवासी सगळे तमाम भावाक आणि भयण्याक सांगू सोदता ज्या टायमार हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांना वाड्या येतले घरा येतले त्यांना हे प्रश्न ताका विचारपाचो आहे जावं विचारपाचो आहे आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो समाजाचो बांधव जो आसा एसटी बांधव जो आसा हांकां जाब विचारतले आणि सोडेकार उत्तर हांकां दितले म्हणूनच हांव सगळ्या आदिवासी समाजा बांधवांक हे आतां पर्यंत खुबश्यो गोष्टी आमी आयकल्यो हांव न्हू गोंयचे मुख्यमंत्री धरती आबा जनभागीदार कार्यक्रमात सांग्यार म्हणटा की आपले सामाजिक नाते ह्या समाजाकडे असतात हा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता तेणे वेळार ट्रायबल भवनाचे फाउंडेशन घातले पुण्याचे वादो घातलो त्या टायमार तूं खंय आशिल्लो त्या टायमार तुका दिसना सामाजीक बांधिलकी आपले ह्या नाते जे आसा ह्या समाजा कडेन आसा हे ट्रायबल भवन जावपाक जाय म्हणून हे कित्याक ताका दिसलें ना गोंयच्या सरकारा भितर एकमेव ट्रायबल मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे आणि तेणेन स्वता आपल्या हक्का खातीर आमच्या ह्या समाजाच्या भलायकी खातीर समाजाची सगळी कामां अडल्या कोणा गोंयच्या आमच्या पेरणा दिसतो आशिल्लो त्या पेरणा दिसाक तेणें आपल्या भाशणान उक्तायले त्या टायमार तुजी समाजीक बांधिलकी खंय आशिल्ली गोविंद गावडे अशें कितें उलयलें तुमकां ते खरें सरकाराक जर हिंमत आसात न्हू तर गोविंद गावडेचें कितें उलयलां तेचें स्पश्टीकरण दियात त्याचा उल्लेख करा हांच्यात कितें उरलें कशें उरलें कित्याक खातीर उरलें हे सांगचे गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यूय सांगचे त्या टायमार तेंचो खंय गेलो हो सगळो सामाजीक नाते जे आसा म्हणटा पळय न्हू ते खंय गेले अरे बाबा रे धरती आबा जनभागीदारी कार्यक्रमाक सांगतात कितें म्हणून सांगतात की 6 वर्सां जाली हे आमची वेगवेगळे संवजण जे आसा येवजणशी आसा त्यो ट्रायबला खातीर आपल्यान दिल्ले आसा आपल्यान केल्ले आसा अरे बाबा रे 2011 हे ट्रायबल डिपार्टमेंट एसटी कॉर्पोरेशन एसटी कमिशन सेटअप जाल्ले आसात आनी तूं 6 वर्सांचे खंयचे उलयता तेजे पयलीं ट्रायबल डिपार्टमेंट आशिल्ले कमिशन आशिल्ले एसटी कॉर्पोरेशन आशिल्ले आनी तुमी कितें उलयता म्हणजे बातां कोणाक मारता कोणाक फुलोवन दवरतात पूण भावानो जो आयज ह्यो सर्टिफिकेट जे आमच्यो बंद केल्ल्यो आसात जे बॅनर लावपाचे आमकां बंद केल्ले आसात जे ताबडतोब तेचे बॅन जे आसा ते काडचे गोंयच्या सरकारान आनी येणाऱ्या काळात संपूर्ण आदिवासी समाज जो आसा तो तळागाळान भोंवतलो तळागाळान प्रत्येक तालुक्यात वयतले बोरकर हेजे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले सत्यवान तवडकर हेजे प्रमोशन जावपाक आशिल्ले ज्ञानेश्वर सालेलकर हेंचे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले त्या टायमार तुमचे हे डायरेक्टर जावपाक आशिल्ले त्या टायमार तुजी सामाजीक बांधिलकी जी आसा नाते जे आसा ते खंय आशिल्ले तुमकां दिसले ना की आपले नाते तर हेंचे कडेन अतूट आसात सामाजिक नाते जर हेंचे बांधलेले आसा जायत न्हू हे मनशाक तूं कित्याक रडयले हे मनशाक तांकां प्रमोशन दिवपाक डिले कित्याक दवरले खंयची तूं बांधिलकी उलयता म्हणूनच हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की भावनो की ट्रायबल ज्यो संस्था ज्यो आसा गोमंतक गौड वाडा समाज आनी उटा ह्या गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर काम करता गोंयच्या जनते खातीर काम करता आनी ट्रायबल लोकांकूय काम करता म्हणूनच हांव कळकळीची विनंती करता की आदिवासी भावांक सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात आमच्यो प्रत्येक तालुक्यात आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक वाड्यार आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो आनी प्रत्येकाच्या घरान आमच्या उठाचे आनी गोमंतक गौड वाड्याचे समाजाचे कार्यकर्ते ज्यो आयज आमकां सतायतात भिरसावतात चिट्टून माटून ह्या सरकारान दवरला ते फुडें मांडटले कळ्ळें तेच हांव तुमच्या मुखार दवरता